ते वॉटर स्पोर्ट्स हे जे येऊन मेळून केले वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांक सब्जेक्ट टू द सी कंडिशन्स 15 तारीखपर्यंत तांकां चालू करपाक लाय. जशें शेकांक बिफोर सिजन चालू करपाक जाय, एवरी टायम दे वे सेईंग की टुरिस्ट आयले आनी शेकांक रावल्या. दिस टायम वी लास्ट 2 years वी हॅव क्रिएटेड क्वायट अ हिस्ट्री एन्श्युरिंग दॅट आमचे ट्रेडिशनल गोंयकार भावांक बिफोर टुरिस्ट कम शेक्स आर रेडी. सो नाव शेक्स वेट फॉर टुरिस्ट. सिमिलरली वॉटर स्पोर्ट्स 15 सप्टेंबराच्या इफ एवरीथिंग इज ओके टू गो वीथ दॅट. ताचेर तांकां कितें परमिशन जाय बाकी सगळें करून दिल्लें आसा. सो आवर गोवन ब्रदर्स हुएवर आर डिपेंडींग ऑन वॉटर स्पोर्ट्स they can do good business for the year in a proper regulated manner in the queue system as per High Court direction. So Pele and the सगळी टीम जी आयिल्ली पळय they basically came to thank regarding the initiatives taken by the tourism department to support the water sports associations. आणि ते शेकांचेर तुमी थोडे एक्शन घेवपाचे आशिल्ले जे कोण सबलेट करता जावं आनी अशें कितें करता जे गोंयकार शेकवाले आसा ज्यांनी अलॉट आपल्याक केल्लो पूण तांचो जेन्ना पेमेंट डिटेल्स घेतले तेन्ना तो वॉज शोईंग टू वन ऑफ देअर कजिन्स ऑर वन ऑफ देअर फ्रेंड्स एज फार एज ते कितें म्हणटा ते QR कोड स्कॅनिंग जे आसा ते पॉस मशीन ताजेर एक कन्सिडरेशन करचें म्हणून लोकल MLAs कोस्टल MLAs हे पूट अक्रॉस जितान मायकलान बाकीच्यांनी ते स्वता शेक एसोसिएशन क्रूज आनी तांणी सांगलां अबाउट 23 ऑफ देम आर देर. ते 23 कन्सिडर करचे काय ना हे रोखडें डिसिजन घेतले इन टर्म्स ऑफ रिकन्सिडरिंग द पीपल हू आर गोवन्स running by themselves but having been said as a sublet to Goans itself. जे लोकांक गोंयकारांनी भायल्यांक दिले ते सगळे कॅन्सल केले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.